यो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर सर वर पोय सर सर या थँक्यू फॉर्म बोलला की सांगू शकतो Yeah, I'm Nanny D'Souza, contesting from ward number 17. आणि हे वॉर्ड आसलेले म्हगेले देराचे पास्कॉल डिसोजा आणि तेणें 10 वर्सां लोकांची सेवा केली थिंगा आनी मोगान सेवा केल्या आनी आयज हो लोक सगळो आमचो फॅमिली भशेन आनी आयज हांव फुडें सरलां हे लोकांचो तेच भशेन जे भशेन पास्कॉलीन मोग केला त्याच भशेन हांवूय तेंची सेवा करपाक आनी तेंच्या बरोबर रावपाक आनी आमच्या लोकां कडेन मागता वॉर्ड नंबर 17 लोकां कडेन जे भशेन तेणी मोग आनी हेल्प पास्कॉली दिला तेच भशेन म्हाकाय दिवपाक आनी तेंची मोगान सेवा करपाक थँक्यू. आयज हांवें वॉर्ड नंबर 18 नॉमिनेशन फॉर्म केला भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलाचेर हांव थँक्स म्हणटा आमच्या आमदाराक कालू सालमेराक की ताणें म्हाका फूल सपोर्ट केला आनी एक यंगस्ट कॅन्डिडेट म्हणून वॉर्ड नंबर 18 ताणें म्हाका बसयला आनी आयज हांव थँक्यू म्हणटा आमचे वॉर्ड नंबर 18चे सगळे सपोर्टर तेमी सायनगर फकीर गल्ली नेवी गोटो आनी मंगूल सगळे फूल सपोर्टर म्हाज्या वांगडा आसा आनी तेमी म्हाका उत्साह केला बसपाक वॉर्ड नंबर 18 सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आयज येयला म्हणून. थँक्यू. पोस्टपोन जातले की कितें वतलें कितें सुप्रीम कोर्टाचो अजून ऑर्डर येवंक ना तुजें कितें मत आहे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे इलेक्शन हे 2020 जावपाक जाय आसलें ऑक्टोबरान ते काही कारणामुळे फुडें गेले कोरोना येयले कोरोनाचो संकट येयलो कोरोनाच्या संकटान 2020 तर सगळ्यांचे हांव म्हणना वेस्ट जाले म्हणून खूप जाणांक त्रास जाले आनी इलेक्शन डिक्लेअर केले केल्या बरोबर अशा पद्दतीन डिक्लेअर केले इलेक्शन हे की सगळी गडबडूच चालू आहा तुमी पळयला आनी दुसरे वाटेन आमचे सडा जे मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तितून आतां पर्यंत इतिहास पळयलो जाल्यार 1995 महिला आरक्षण आसलेले आनी आमच्या महिलान आमचे सड्यार आमचे अर्चना खोत्रेकर पहिली महिला नगराध्यक्ष जाल्ली त्याच्या नंतर कितक्योश्योच महिला भावना भोसले सारिका पालकर सुमिता उसगांवकर अश्यो महिला आमच्यो चिकोन येवन नगराध्यक्ष जावन गेल्यो जाल्यार आरक्षण आनी तांकां पळोवन आमच्या सड्यावयल्या खुबश्या महिलांक आमी राजकीय क्षेत्रांत कित्याक येवचे न्हू अशा पद्दतीन तेंच्यांनी ती वावरपाक लागली जेन्नासून मनोहर पर्रीकारान लाडली लक्ष्मी स्कीम काडली घर आधार स्कीम काडली तेन्नासून तळागाळांतली महिला प्रचाराक भोंवपाक लागली आनी हो महिला वर्ग आयज दिसता जाल्यार तेंचे आयज खंय तरी स्वप्न भंग केले कशें दिसता म्हाका आनी दुसरी गजाल सांगून दिसता की मंत्री आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर उलयता डीएमए उलयता की 33% दिला म्हणटा ते आमी कावन्सिलाक 33% तेंच्यांनी दिला जाल्यार प्रूव्ह करून दाखोवपाचें 33% जाल्यार 9 वॉर्ड दिवपाक जाय तुमी 8 वॉर्डाचे पर्संटेज मारून पळया 25 डिवायडेड बाय
8 वॉर्ड करून तुम्ही पळया पर्संटेज मारून जाल्यार 32% जाता. तुमकां आतां आमी स्कुलान शिकला एक कट ऑफ आसता 35 पासिंग. तूं सगळ्या सब्जेक्टान 90 मार्क्स घेतले आनी एक सब्जेक्टान 34 घेतले जाल्यार तूं फेल पास न्हू. 33 आसपाकूच जाय, 33 एंड एबाव. आतां हे 8 वॉर्ड म्हटल्यार 32% आनी 32% हे आतां मॅटर हायकोर्टान भायर उडयल्ले, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिला आनी म्हाका 100% विश्वास आहा आमी कोर्टाक जे सुप्रीम कोर्टाक न्याय देंवता म्हणटा जाल्यार ते अशे डिसिजन घेतले ते बाकीचे म्हाका खबर ना. हे 32% 100% भायर पडपाक जाय आनी हे इतके घाई गडबड केला आनी हे परत इलेक्शन जातले. आनी जे इलेक्शन करता हे नगरसेवकाचे इलेक्शन 5 वर्साचे इलेक्शन इतक्या घाई गडबडीन कित्याक करता म्हाका खबर ना. आनी सुशेगाद एकदम थंडपणे टायम दिवन हे सुरळीतपणे इलेक्शन करचे आनी इलेक्शन ह्याच पद्दतीन हे फुडें धुकलतले आनी बऱ्या पद्दतीन जातले अशी हांव आशा बाळगता. आयज 25 वॉर्ड्स मोरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक टोटल 84 नॉमिनेशन्स येयले. इन ऑल टोटल 84 नॉमिनेशन्स. आतां टोटल नॉमिनेशन्स आयज मेरेन एज ऑफ लास्ट डेट 155 नॉमिनेशन्स फायल जाल्ली आसा.